नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो. Headlines brought to you by Chandan Group's Goa. नायजेरियन दूतावास गोय सरकाराक विश्वासान घेना. विदेश वेव्हार मंत्रालयानय केला कोफुसांव. नायजेरियन आनी खुनी दोगय सुटचे ना, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. नायजेरियन खून प्रकरणातलो मुखेल संशयित ओमकार पालयेकाराक एक पुलिसच करतालो मजत. खून जाल्लो ते राती तो आशिल्लो ओमकाराचे संपर्कांत. चर्चिलाचो नायजेरियनांक तेको. धर्म देशाचो भेदभाव करनासतना सगळ्या पर्यटकांक गोय सरकारान समान न्याय दिवचो, चर्चिलाची मागणी. गोयच्या हल्ल्याक लागून नायजेरियाक पुराय भारतांतले नायजेरियनांचो हुस्को. लोकांक नायजेरियांतल्या भारतीयांचे पडला. मेला ते नायजेरियनाचे न्ही, राजदूतान उक्तायली तिडक. दाबोळेचो नवो टर्मिनल 19 डिसेंबरा सावन गरजे पुरतो उक्तो. 26 जानेरा सावन पुराय सुरू. मुख्यमंत्र्यान केली पळोवणी. परिकार म्हणटा मोपा परवडटा जाल्यार जातलो. आनी तिकाजन मया बांद फुटून खारे उदक शेता काबार. बांद फुटपाचे वाटेर आसा हे सांगूनय मामलेदारान काना मनार घेतले ना, शेतकारांचो आरोप. खबरो विस्तारान. नायजेरियन दूतावासाचो वेव्हार गोय सरकाराक विश्वासान घेनासतना चल्ला. दूतावासाचे अधिकाऱ्यांनी सारको रिपोर्ट दिल्लो ना. विदेश वेव्हार मंत्रालयानय कोफुसांव केला. हायवे आडोवपी, पुलिसांचेर हात घालपी, सरकारी प्रॉपर्टीची वाट लावपी नायजेरियनांचेर कारवाय जातलीच. कायदो सगळ्यांक सारको. मात खुनाची केसय आरोपींक भितर ओडून तडीक लायतले अशें मुख्यमंत्री परिकारान स्पश्ट केला. तो दाबोळे मिडिया कडेन उलयतालो. मात हे प्रकरण वांशीक रंग दिवचो न्ही अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. Some mistakes by either the foreign ministry, which is responsible for, if they wanted to send some diplomat, he should have come to the ministry officially. He never met the government or any official? No, I don't know. I have not received anything from ministry that any diplomat or his attaché or his some of staff is coming to Goa for necessary briefing. Number one, there are three issues. First, one thing I will say, the law is supreme of the land, whether it is Indian citizen or foreign citizen. You have to respect law. Incident one, murder two takes place. We have already acted on it. One person is arrested. The rest are identified. We'll arrest them in couple. They are on the run. It takes some time to arrest such cases. So, if someone claims that the murder is not being investigation, he is under wrong impression. It has been taken very seriously by the government, and will definitely ensure that these people go to the proper jail and are punished. Any idea on the motive of the murder? That aspect for police to investigate and they indulge into it, and they will tell you when everyone is arrested, because till then motive cannot be finalized. It only can be preconceived or argued about it. Number two is the incident and national highway. It's a criminal offence by those 52 people to attack police, which probably I think is not properly briefed. The Nigerian ambassador is not properly briefed. It was responsibility of Ministry of External Affairs to have either sent their person here and taken the brief. They took law in their hand, blocked the national highway, attacked policemen. Policemen also got injured there. Attacked the police vehicle, destroyed government property. 1.5 hours there was a blockade at the highway. What does the ambassador expect from me? Not to arrest the persons? The persons who have been arrested are all those who were indulging in that activity. Right. So, illegal thing, they are arrested, law will take its own course. I said there, if someone wants to leave the country, except the 3-4 people who are directly indulged into attack, physical, the rest we can drop the charges if they are going home. But they don't have proper documents. Please go and ask police. They don't have proper documents, they don't have passports, they don't have visas, many of them. So how do I take care of that? That is number two issue, separate issue. Number three issue is deportation of illegal foreigners who are staying in India illegally, either without a proper passport, proper visa, or on a wrong type of visa. Like for example, student visa of Mumbai,
cannot be in Goa stationed here for months together. He has to study somewhere in the Bombay. That's all. Yeah, so- And that is against all foreigners. नायजेरियनाचो खून जालो ते राती एक पुलीस शिपाय मुखेल संशयीत ओमकार पालयेकाराच्या संपर्कान आशिल्लो अशी धक्को दिवपी माहिती पुलीस तपासान उक्ताडार आयल्या. पुलिशेच्या दरेका हालचालीची माहिती ताणें ओमकाराक दिली आनी ताका पळून वचपाक मजत केली असोय पुलिशेक दुबाव आसा. सध्या उत्तर गोंय अधीक्षकाचे नदरेखाला पुलिशेन ताची चवकशी सुरू केल्या. नायजेरियनाचो खून कोणे केलो हे पुलिशेक कळ्ळा. फक्त तातूंतले कांय जाण गोंया भायर पळून गेल्ल्यान पुलीस तांकां धरपाचो यत्न करतात. मात हो तपास करतना ज्यो कांय गजाली उक्ताडार आयल्यात त्यो पळोवन पुलीसच शॉकात जाल्यात. मुखेल संशयीत ओमकार पालयेकाराक पुलीस शिपाय करतालो मजत. पुलिसांच्या हालचालीची ताका पावताल्यो म्हायती. ओमकाराक गोंयांतल्यान पळून वचपाकय केली मजत. खून जालो ते राती हो पुलीस ओमकाराचे संपर्कान आशिल्लो. राती 12 ते फांतोडेर 2:30 मेरेन तांचे उलोवप चलताले. ते राती नक्की जालें कितें हाचो पुलीस तपास करतात. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलिशेन ते पुलीस शिपायाची चवकशी सुरू केल्या. दुसरे वटेन एकट्याक अटक करतकच ताचे साथीदार आनी मुखेली ओमकार पालयेकाराक धरपाची कारवाय नेटान सुरू जाल्या. ओमकार शिर्डी वचून लिपून रावला अशी पुलिशेक खबर. पुलिशेचे 3 पंगड ओमकाराचे फाटल्यान. ताचे उरिल्ले साथीदारांचेरय पुलिशेची नदर. फुडले 48 वरां भितर अटक करपाची मोख. गुन्यांवकारांक अटक करात म्हूण गोंय पुलिशेचेर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाडूंक लागला. ताका लागून पुराय यंत्रणेन हे केसीचेर लक्ष घाला. दुबावितांच्या घरांचेर धाडी घालपय सुरू आसा. तातूंतल्यान कांय म्हत्वाचे पुरावे मेळ्ळ्यात अशें खासा गोपांतल्यान समजता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चर्चिलान नायजेरियनांक तेंको दिला. धर्म देशाचो भेदभाव करनासतना सगळ्या पर्यटकांक राज्यान न्याय मेळपाकच जाय अशें आदलो PWD मंत्री चर्चिल म्हणटा. इतले मजगती नायजेरियन खून प्रकरणात नव्यान भरती केल्ल्या पुलीस उपनिरीक्षकाचो संबंध उक्ताडार आयिल्ल्यान पुलीस उपनिरीक्षकांची भरती रद्द करची अशें विजय सरदेसायन मागला. कास्ताचे खंयचे लोकालिटी खंयची कंट्रीचो लोक गोंय आहात ट्युरिस्ट म्हणून तर तेमचे कितें तरी जालें तेंचे मदें कितें फायट जालें कितें जालें तांकां जास्तीस दिवपाचो मुगलो डिमांड कित्याक मर्डर जाली तांकां दवरपाचें जास्तीस करून दिवपाचें. मडगांवच्या जिल्लो अधिकारी बिल्डिंगेक सर्गेस्त माथानी साल्डानाचें नांव दिवप म्हळ्यार वेंचणुकेचें राजकारण अशी टिकाय चर्चिलान सरकार पक्षाचेर केली. आनी कितें म्हणलें काँग्रेसीन केलें. आनी काँग्रेसीन केलें म्हणून काँग्रेसीन तर इतलो वायट केलें तुमकां सरकार दिलो आनी 2 वर्सां जालीं तूं काँग्रेसीनूच केलें म्हणटा अजूनूच. आतां हें माथानी नांव घायलें तें बांदलोलें काँग्रेसीन ताका सावथा सीट एस करूंक गेल्यार मेळना मुजबार. ताका एक पावट गव्हर्मेंट मेळ्ळा लोकांनी पावट कितें मिस्टेक केल्याय त्या लोकांक कोण येयला आतां सावथाचे सीट घेवपा जाय म्हणून माथानी नांव घायलां. इतले मजगती विजयान नवे PSIचो मुद्दो काडलो. नव्यानच भरती जाल्ल्या PSIत गुन्यांवकार आसात. ताका लागून PSI नेमणुको रद्द करच्यो अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन मागला. गाडी जी वापरलेली नायजेरियनाक मारपाक ही गाडी एक नवे PSI रिक्रुटाची आशिल्ली आनी तो देर इज अ नीडल ऑफ सस्पिशन ऑन दीस इंडिविज्युअल. दॅट इज वाय ताका आमी हांगा धाडचे ना खंय गुजराताक तांकां ट्रेनिंगाक धाडटात ते. सो तो वचचो ना म्हणून फुडें तो सांगता की 6 जाण आनी आसात तांकांय तांचेरूय केसी आहा. सो हाजेर एक सिद्ध जाता की सरकारान पॉलिटिकल कोफुजांव करून पॉलिटिकल वशिलो लावन टोटल रिक्रुटमेंट प्रोसेस हें केल्लो आसा हायजॅक केल्लो आसा. आतां क्रिमिनल ओनली इज बींग डायरेक्टली मेड द PSI. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट्ट. गोंयच्या नायजेरियना वेल्या हल्ल्यात नायजेरिया सरकाराक गोंयचेच न्ही भारतांतल्या नायजेरियनांचो हुस्को जाला. हो प्रस्न दोनूय सरकारांनी चर्चे वरवीं डिप्लोमसीन सोडोवंक जाय अशें नायजेरियाचो भारतांतलो राजदूत म्हणटा. नायजेरियांतल्या भारतीयांचेर हल्ले जायत म्हूण हांगासरले लोक हुस्को उक्तायतात. मात मेला ते नायजेरियनाचे कोणाकूच पडिल्ले ना म्हूण ताणें तिडक उक्तायली. इतले मजगती विदेश वेव्हार मंत्रालयान गोंय सरकारा कडच्यान हे प्रकरणाचेर रिपोर्ट मागला. Some media men leave their issues, their substance, and always report on the sensational aspects of your response. And in the situation in which we are,
which is a little bit volatile at the moment. I will not be doing more justice if we have to address this issue on the press. This is an issue I think both governments with maturity can handle through diplomatic channels. Nigerian people as a whole feel insulted and offended that you are more concerned, you like some others are more concerned with the welfare only of your own people in Nigeria, rather than being gravely concerned as we are with the murder of an innocent Nigerian on the street in India. So we are being given the impression that the murder of this person is unimportant to you, that your own interest is the interest of your own people and not the interest of Nigerians, some of them who have faced some persecution in this country. I haven't had a word with the DG of Goa. The officer went there and spoke to him. Yes. And it's those things where I told you, the result of the meeting was they're trying to handle through diplomatic channels. As I said earlier, we are handling it. We are going to solve the problem. But you have to appreciate that bilateral relations, diplomatic relations are normally governed, by reciprocity, of course, as you know, mutual respect for each other's interest. Naturally, after an incident like this, we are supposed to be apprehensive about the safety of others, not only in Goa, but across the country. इतले मजगती नायजेरियनांचे केशीचेर गोय सरकाराकडच्यान 1-2 दिसां भितर रिपोर्ट मेळटलो अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या म्हणयाऱ्यान सांगले. The Ministry of External Affairs has got in touch with the Chief Secretary of Goa, and we have been assured that investigation is underway regarding the incident, and we hope to receive a report from the Goa government on this in the next day or so. Bureau report, Prudent. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.